मोगाच्या इश्टानू आमी 32वो सादेकाळाच्या आयतारान भितर सरल्यांत आनी आमकां विशय आसा तो म्हणल्यार आमी जागृत रावंक गरज आसा। आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता जेन्ना आमी जाणवायेचो मोग कोत्तात आनी जाणवाये भाशेन आमी जियेतात तेन्ना आमचें जिवीत सरपून जाता। दुसरें वाचप आमकां कळीत कोत्ता जेन्ना आमी जाणवायेन आमी भागीदारी जातात तेन्ना आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे भागीदारी दर एकली आमी जातात। आनी आयचें शुभ वर्तमान जें आसा तें आमकां सांगता आमी दर एकली जाणवायेचें जिवीत जिवन आमच्या जिविताच्यो दिवल्यो जाणवायेन भरूंक गरज आसा। म्हणटच आयचो जो विशय आसा तो आमकां दोन वस्तू करूंक सांगता। पयली वस्त ती म्हणल्यार आमी जाणवायेन जिवंक आनी दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमी दर दिसाक क्रिस्त जिवीत जियेतना आमी जागृत रावंक। म्हणटच आयच्या दिसाक ही ल्हानशी घडणी एका सिंगरा सोबे जाल्ली तुमकां कळीत करूंक सोदता। एक फावटी अमेरिकाक फामाद सिंगर आसलेलो हो सिंगरूय एका दिसाक अशें म्हणूंक लागलो, म्हाका दिसना आनी थोडेच तेंपांनी घोडे हे जेजूची तुस्त आनी वाखाणणी कोणूच कोत्तलो म्हणून, कित्याक आपूण इतलो बरो सिंगर आनी तो म्हणल्यार म्हाका लोक कितलोच तुस्त कोत्ता, कितलोच लोक म्हज्या फाटल्यान म्हजो पाटलाव कोत्ता। म्हणटच म्हाका दिसना आनी थोडेच तेंपांनी घोडे जेजूचे पाटलाव कोणूच कोत्तलो म्हणून, पूण सगलो लोक म्हजो पाटलाव कोत्तलो। आनी असले जेन्ना तिणें म्हणणी केली जेजूचेर म्हणटच थोडेच तेंपांनी ह्या सिंगराकूय भाव भयणीनो कोणें तरी आपल्याच घरांनी शूट केलो आनी हो सिंगर संवसारांत वतलो। आज भाव भयणीनो आमी गर्वान आमचे पदवेन आमी जियेतात। ही म्हजी आनी तुमची गोत जायते फावटी हे क्रिस्ती जिवितांत जाल्ली आसा। आयच्या दिसाक हो विशय आमकां जागृत जावंक आपयता, पूण जागृतकाय करी भाव भयणीनो कितें काय? आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां वोपार आयकूंक मेवता। ही वोपारीन आमकां खरी जागृताय आमच्या जिवितांत कितें तें कळीत केल्ली आसा। पयली वस्त आमी जागृत रावतलीं जाल्यार म्हाका दिसता आमकां दर एकल्याक देवाची कशी कितें तें आमी जाणा जावंक गरज आसा। आमी तर खरी जागृत रावतलीं जाल्यार देवाचे कशे प्रमाणे आमची पावलां मारूंक आमकां गरज आसा। तेन्नाच भाव भयणीनो आमकां खरी जागृतकाय कितें तें घोडे कळीत जातली, नाजाल्यार आमी घोडे जागृत जावचे ना। संवसार घोडे आमकां जायते फावटी जागृत कोत्ता, पूण आमच्या गर्भान रावून घोडे आमच्या गिरेस्तकायेक रावून वा आमचेंच गिन्यान घेवन आमी जायते फावटी जागृत रावूंक पावनात। म्हणटच आयच्या दिसाक पयली वस्त ती म्हणल्यार हांव आनी तुमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जागृत रावतलीं जाल्यार आमची आत्मीक वाडाय जावंक गरज आसा। जेन्ना आमची आत्मीक वाडाय जातली तेन्ना आमच्या गिन्यानान आमच्या काळजान उजवाड येवन आमी देवाची कशी घोडे पाडूंक पावतलीं आनी पुनर्जीवनपणाची भागीदारी दर एकली जावंक पावतली। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमची जाणवाय। जायते फावटी जे आमी कितें उलयतात संवसारांत तें घोडे आमी आमच्या गिन्यानान उलयतात। आमचें गिन्यान वाडलां म्हणटच आमी समजतात आमच्या गिन्याना प्रमाणे आमी संवसारांत जियोंक शकतात। पूण आयची जें पयलें वाचप आसा, दुसरें वाचप आसा, तिसरें वाचप आसा तें आमकां सगल्यांक कळीत कोत्ता। तें म्हणल्यार आमकां घोडे गिन्यान आसा खरें, आमकां घोडे जिवाचें बोड आसा खरें, पूण आमकां जाणवायेची गरज आसा। जेन्ना आमकां जाणवाय येता, जाणवाये प्रमाणे आमी जियेतात तेन्नाच आमी पुनर्जीवनपणाचे भागीदारी आमी जावंक पावतात। म्हणटच दुसरी वस्त आमकां गरज आसा ती म्हणल्यार आमची जाणवाय। आनी ह्यो दोनूय वस्तू आमी करूंक पावतलीं जेन्ना आमचे सवें आमचें खासगी मागणें आसा तेन्ना। आमच्या जिवितांत तर खासगी मागणें ना तेन्ना केन्नाच आमी घोडे जागृत जावची नात, केन्नाच घोडे जाणवायेचें जिवीत जियोंक पावची नात जेन्ना आमच्या जिवितांत मागणें ना जाल्यार। म्हणटच निमणी वस्त आयच्या विशयान आमी जागृत रावतलीं, जाणवायेन जियेतलीं जाल्यार दर दिसाक आमच्या खासगी मागण्यान आमी देवाक वेळ दिवंक गरज आसा। तेन्नाच घोडे देवाची खोशी, देवाची जाणवाय आनी आमी जागृतकायेन आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक पावतलीं। आनी हेंच करूंक भाव भयणीनो ह्या आयताराक आमकां सगल्यांक देवाचें बोल मागुया।